12 जुनाक अहमदाबादच्यान लंडन वचपी विमान AI-171 उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच एका बिल्डिंगेचेर कोसळिल्लें। हातूंत 241 प्रवासी आनी क्रू मेंबर मेळून 270 जाणांक मरण आयिल्लें। ह्या अपघातांत फकत एकूच प्रवासी साल्वार जाल्लो। उड्डाणा उपरांत रोखडीच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद जालीं। हाताक लागिल्ल्या कॉकपीट रिकॉर्डिंगा प्रमाण इंजिनां बंद जालीं तेन्ना एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें काय म्हणून, पूण दुसऱ्या पायलटान ताका जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना। तपासांतल्यान कितें भायर सरलें? उड्डाणा उपरांत कांय वेळातूच विमानाची दोनूय इंजिनां बंद पडलीं। इंधन कट ऑफ स्विच एका फाटोफाट एक बंद जाली। ताका लागून इंजिनांक इंधन मेळना जालें। एका पायलटान दुसऱ्याक विचारलें तुवें इंजिन कित्याक बंद केलें? दुसऱ्यान जाप दिली आपणें इंजिन बंद केलें ना। इंजिन परतें सुरू करपाचो यत्न केलो। एक इंजिन कांय प्रमाणात सुरू जालें पूण दुसरें सुरू जालें ना। विमान फकत 32 सेकंद हवेत आशिल्लें। इंधनात कसलीच समस्या नाशिल्ली। सवणी आदळपाची शक्यताय नाशिल्ली। उड्डाणा खातीर वातावरणूय बरें आशिल्लें। दोनूय पायलट वैजकी दिश्टीन बरे आशिल्ले। पायलटांक कसलीच समस्या नाशिल्ली। एका पायलटाक 8200 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो। दुसऱ्या पायलटाक 1100 वरांच्या उड्डाणाचो अणभव आशिल्लो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।